हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. खणबंदी उपरांत पर्यटनान गाजयलो गोंयचे अर्थवेवस्थेचेर शेक. पूण भारतीय उच्च आयोगान ब्रिटीश नागरिकांक व्यक्तिगत रितीन विजा केंद्राक हाजीर रावपाचो नेम लागू केल्ल्यान आतां पर्यटकांक भारतांत वचपाक पळोवची पडटली वाट. पर्यटन हंगामाक हो व्हड धपको. कुर्टी 4 लेन हायवेचेर घातल्या बेकायदेशीर मिडियन. ट्रक पार्क करप्यांचे कारस्थान. थळावे फुरियोज म्हणटात काडून उडयात हे धोकादायक डिवायडर. फुडले सप्तक जातले ओले चीप. हवामान खात्याचो अदमास. 14 तारखे मेरेन राज्यात येल्लो अलर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. नजर हटी दुर्घटना घटी हे तकटे जायते कडेन पळोवपाक मेळटात, खास करून ट्रकांच्या फाटल्यान. कुर्टी 4 लेन हायवेचेर बेकायदेशीरपणान ट्रक पार्क करप्यांनी आपल्या फायद्याक लागून मिडियन म्हटल्यार डिवायडर घालून घेतल्यात. अपघातांक कारण थारपी हे बेकायदेशीर मिडियन काडून उडयात. एक्टिव्हिस्ट संदीप पारकारान मागला. कुर्टी 4 पदरी महामार्गार दिसपट्टी येरादारी घोळटा. तशेंच दिसपट्टे एक्सिडेंटूय जातात. एक्सिडेंटाचे मुखेल कारण म्हळ्यार बेकायदेशीरपणान महामार्गार पार्क करून दवरिल्ले ट्रक. ह्या ट्रकांक लागून निष्पाप लोकांचे बळी वतात. हाका जबाबदार कोणाक म्हणून धरप? हे जीव घेवपी बेकायदेशीर पार्किंगे खातीर उबारिल्ल्या मिडियनांक म्हळ्यार डिवायडरांक लागून केन्ना खंयच्यान ट्रक येता तें कळप कुस्तार जाला. आयकयात थळाव्यांक. बरोबर, हे ट्रक पार्किंग एक्चुअली इल्लीगल आसा. ट्रक पार्किंग एक्चुअली गव्हर्मेंटान खंय तरी तांकां सायड एक तांकां डिक्लेअर करपाक जाय आशिल्ली. बरें वर्सां पयलीं संजीवनी शुगर फ्री आहा थंय ट्रक हब करपाचे आशिल्ले. मागीर ते ट्रक जागा जी एक्वायर केल्ली ती कोणाच्या नांवार जाली की तेन्ना खूब घोळ जालो. आतां एक्चुअली खांडेपार आमकां ट्रक पार्किंगाची गरज ना, कित्याक हांगा इंडस्ट्रियल झोनूच ना. ही जबाबदारी जावन आसा बेतोडेची, पुणेची आनी मडगयची. इंडस्ट्री सगळ्यो थंय आसा, ताका लागून तेंची जबाबदारी आसा की तेंच्यांनी त्या इंडस्ट्रीक लागून एक ट्रक हब करचो. आतां बेतोडा आसा, बेतोडचे गाडी हांगा कित्याक रावच्यो? आमकां कित्याक हे मनस्ताप आमी करून घेवचो? बेतोडा इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन आसा पळय न्ही, तेंची जबाबदारी आसा. इतले कोमुलतात आसा, थंय इतले भरलेले आसा इल्लीगल घरां आहा, थंय ट्रक पार्किंग करा. हांगा कित्याक एलावड करचे? हो नॅशनल हायवे आसा, नॅशनल हायवे शूड बी क्लियर. जेन्ना तुमी 4 लेन करता त्या स्पिडीन गाडयो येता आनी हे जर इल्लीगल ट्रक जर अचानक अशें सायडीन म्हणजे भितर घेवपाक लागले न्ही, एक्सिडेंट जातलेच. पण रूट कॉज कितें आसा? इल्लीगल ट्रक पार्किंग चल्ला न्हू, मिडियन आहा पळय हे रूट कॉज आसा एक्सिडेंटाक. हांगा त्या डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आसा तो क्लोज करपाचो. हांवें रिसर कंप्लेन केल्ली आसा वीथ फोटोग्राफीक एविडन्स दिवन कितले एक्सिडेंट जाल्या आनी कितें इश्यू जो पब्लीक फेस करता. ह्या हांवें आज इनवायट केल्ली आसा कंप्लेन. हेची जाता ते बेगीन दखल घेवची. पणजेच्यान गाडयो येता जावं फोंडेच्यान उदगांव जावं उदगांवच्यान फोंड्या वचपाचें आसा, तांकां कांयच आयडिया मेळना. ऑल ऑफ सडन क्रॉस केल्ल्या कारणान एक्सिडेंट जाता. 2 दिसां पयलीं हांगा एक मोठो एक्सिडेंट जालो. मिडियन ओपन आशिल्ल्या कारणान गाडी भितर घातली आनी फाटल्यांतल्यान जो पणजेच्यान येतालो तेणें डायरेक्ट ताका फाटल्यांतल्यान ठोकली. आतां हेजो मेन कारण कितें जाला की जो मिडियन आसा पळय न्ही मेन आसा. आतां तुमी पळयता पळय हे आतां डायरेक्ट गाडी तेंच्यांनी घेतलेली आसा. हे सर्रासपणे चल्ला. हे बंद जावपाची गरज आसा. हेका लागून एक्सिडेंट जाता. ताका लागून डिपार्टमेंटा कडेन सगळ्या खात्यां कडेन मागता, जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी हेजे जातीचे बेगीन रिपोर्ट सबमीट करचो आनी हो जो मिडियान ओपन दवरला जो अनऑथोरायज आसा स्पेसिफिकली तो क्लोज करचो. ह्या वाठारांत म्हणटात इतले म्हालाची यो वच करता, लोडिंग अनलोडिंग जाता. पूण हे जेन्ना लोडिंग अनलोडिंग जालें तेन्ना टँकर ड्रायव्हराक खंय तरी पार्किंग आपली व्हेकल पार्किंग करपाक जाय. पूण हांगा पार्किंग हे ना, पार्किंग सुविधाच खंय ना. दुसरें म्हणजे कधी कितें जाता, जेन्ना तांकां खंय तरी वचपाचें आसा जाल्यार होल रोड नॅशनल हायवे फक्त 2 व्हेकलां म्हणजे 2 व्हेकल सुटपाक 4-8 मिटरचो हायवे आसा. आनी मदीं हें जंक्शन ओपन आसल्या कारणान हे कंटेनर ड्रायव्हर लोक टर्न घेता ते टर्न वेवस्थीत जायना तेंचे कडेन. आनी अशें जाता ते साठी येणाऱ्यो गाडयो इतले स्पिडीन येता आनी कंटेनर फाटीं फुडें काडल्या कारणान स्पिडीन गाडयो येता आनी हांगासर एक्सिडेंट हे आयज 17 चालूच आसा. कोणी जर चलोन वयतले जाल्यार फुटपाथ ना हांगासर, म्हणजे वॉकिंग वे ना. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली गोंयांत एक लेगीत ट्रक टर्मिनल ना. सरकाराक निवेदनां दिलीं, मुख्यमंत्र्या बरोबर बसकाय घेतल्यो. सरकारान आश्वासनांचेर आश्वासनां दिलीं, तरी लेगीत कसल्योच हालचाली ना. सरकार ट्रकां खातीर टर्मिनल उबारपाक जायना जाल्यार सरकारान दर एका इंडस्ट्रियल इस्टेटीक बारीक जागे घेवन ट्रान्सपोर्ट हब करचे. फोंडा गुड्स ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनाचो अध्यक्ष फिरोज खानान मागला. आयकयात.
कमीत कमी 25 वर्सां जाले आमी सरकारा कडेन मागणी करता की गोंयान एक ट्रक टर्मिनस जावचे, कित्याक गोवा जे आसा हांगा 7-8 इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा आनी फोंड्यान जे आसा हे हार्ट ऑफ द ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्री आहा आनी सरकारा कडेन जे मागणी आसा आमचे मेमोरेंडम बी दिला आनी मान्य मुख्यमंत्री कडेन आमचे मिटींग बी जाला की तेंच्यांनी आश्वासन दिला की आमी ट्रक टर्मिनस तुमकां करून दितले आनी अजून सुद्दां एक ट्रक टर्मिनसाची आमची ही मागणी जावना. ट्रान्सपोर्ट टर्मिनस जर सरकारा कडेन दिवपाक जर जायना, सरकारान प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटाक एक बारीक बारीक जागो अलॉट करून बारीक बारीक ट्रान्सपोर्ट हब करचे. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. राज्यांत खणकामांचेर बंदी आशिल्ल्यान राज्याचे अर्थवेवस्थेचे फाटीचो कोणो म्हण पर्यटनान आपलो शेक गाजयलो खरो, पूण भारतीय उच्च आयोगान ब्रिटीश नागरिकांक व्यक्तिगत रितीन विजा केंद्राक हाजीर रावपाची गरज असो नेम लागू केला. देखून पर्यटकांक भारतांत वचपाक वाट पळोवची पडली तेन्ना राज्याच्या पर्यटन हंगामाक व्हड धपको बसलो. आपले अर्थवेवस्थे खातीर पर्यटनाचेर चड भर दिवपी गोंयांक ब्रिटनांतल्यान जायतीं चार्टर्ड विमानां रद्द जाल्ल्यान खूब त्रास जाला. केंद्र सरकारान ऑनलायन विजा रद्द करप ही ब्रिटनाक भेट दितना समस्या सोंसपी भारतीयां आड एक प्रतिकारात्मक कृती आशिल्ली, पूण हाचो राज्यांतल्या पर्यटनाचेर व्हड परिणाम जाला. आदींच दुबळ्यो जाल्ल्या पर्यटन क्षेत्रांत व्हडलो धपको बसतलो असो भंय आशिल्ल्यान विरोधकांनी आनी पर्यटन आता मायनिंग बंद जायसान गोवा वॉज डिपेंडिंग ऑन टुरिझम. कालूच आमी वाचलां की 13 मायल्स फ्लायटो कॅन्सल केल्यात. रशियासान ऑल द एडजॉयनिंग कंट्रीज आनी इंग्लंडाकूय जे आतां टुरिस्ट सीजन सुरू जावपाचें जाल्लें आसा, लोकांक कितल्योच फ्लायटो कॅन्सल केल्या. जेन्ना आयज मायनिंग ना, locals are totally depending on tourism. तेन्ना हांव गोंयचे सरकाराक उलो मारता, इमिजिएटली स्टडी करात वॉट इज द रिजन आनी टेक अप विथ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आनी आमकां एनपीकूय इवॉल्व करात. पूण एक गरजेची वस्त म्हणटा ती जाता तितलें बेगीन हें सेटल जावपाक जाय आनी आदले भाशेन गोंयांत ट्युरिस्ट येवपाक सुरू जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयाकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दायजां सांबाळपाक जाय असो गडगड मंत्रीच घालता, पूण गोंयांतलीं दायजां बेवारशी जावन पडल्यात. अणजुणे कांयसुयेचो शापोरा किल्लो ताजी बेस बरी देख. ताजे पळोवणे वेळार पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायाक नाका जाल्ल्यो गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. बेकायदेशीरपणाक खपोवन घेवचो ना, थळाव्या वेवसायिकांचे अतिक्रमणय सोसून घेवचो ना, ताणें तंबीच दिली. गोंयांतल्या मोजक्याच इतिहासीक दायजां मदले कांयसूरचो शापोरा किल्लो एक दायज. पर्यटन स्थळ. हांगा बरेंच कितें पळोवपाक मेळटा. कितें म्हणना हांगा कोयराच्यो राशी आसात, अतिक्रमणां जाल्यांत, वेवसायांत थळाव्यांक प्राधान्य ना, सरकाराची आडनदर कायमची. बुधवारा हें सगळें पळोवपाक पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसाय थंय पावलो. ताणें पळयलें आनी ताचें कळ्ळें. नाव इट इज नॉट अ रेव्हेन्यू मॉडेल. म्हणजे म्हाका दिसता शेकड्यांनी लोक आतां हांगा धंदो करतात, 1 रुपया कोणाक दिनात आनी थोड्यांनी हांगा दुकानांत घाल्यात आपल्या बापायची प्रॉपर्टी जाल्ल्या भशेन. अ सिंगल ओनर आय एम टोल्ड he has got 10-15 shops and he is letting it out for 10,000 per month. Whose property is this? ह्यो कापोदी बांदून जर रजिस्टर केले जर जायत, we will not entertain anybody of this, you know. म्हाका वायटपण लोकल हांचेर घेवचें पडटलें. तुमचें जर 7 आसा जाल्यार करतलो, नाल्यार मागीर अशेंच उरपाचें.
सुभाष बाब हो फोर्ड म्हणटा तो एंटी सोशल एलिमेंट्साकूय लागून तसो फामाद आसा. गेल्या म्हयन्या मर्डर पासून जालो रातचो हांगासर. हे क्रायम्स कंट्रोल करपाक कितें स्टेप्स घेतले हांगासर आतां? No, today this is my first visit, and you have rightly said that it is famous for the criminal activities करपाच्यो. We will inform the local हाका ताजेर कितें दवरतले. That is what I have said. आमचे सुपरवायझर रायट नाव वी डू नॉट हॅव एनी सुपरवायझर्स हांगा आसा म्हटल्यार फक्त 5 ते 6 मेरेन असतात. आफ्टर दॅट कोण नसता. आमचे रातचे सुपरवायझर घालचे पडटले. पर्यटन सुवात आशिल्ल्या ह्या वाठारात थळावे व्यवसायीच भाडेकार जाल्यात. रवी हरमलकारान सांगले. आमच्या लोकल्सांक ते लोकल जे बिझनेसमॅन आसा तांकां आवाज उठयत आसता तांकां. आनी तांकां लोकल्सांक वाली कोण ना हांगा. आतां आमी लकी आसा. आमची सरपंच आसा पळय, आमचो सरपंच तो आमचो आसा, म्हणजे जो आमकां सपोर्ट करपी आसा तो एक आमचो प्लस पॉयंट. आयज तो आमची सापुरा फोर्ड आहा वीच इज व्हेरी डेटोरेटिंग कंडिशन, आनी हांगासून हायस्ट इनकम ऑर रेव्हेन्यू जनरेट जावं येता टू द गव्हर्मेंट एंड टू द लोकल्स ऑल्सो. पण तेंच्यांनी तो असोच पडींग उडयला आनी थंय इलिगॅलिटीज खूब वाडल्या. म्हणजे कशें आसा, आमच्या लोकल्स बिझनेसमॅन करता बिझनेसीस आहा पळय तांकां सायडलायन केल्या आनी सगळे मायग्रंट्स आसा पळय ते मायग्रंट्सांनी हांगासर कॅप्चर केला. सुभाष फळदेसाय हो रिव्हर नॅव्हिगेशनाचो मिनिस्टर. इलेक्ट्रॉनिक फेरीबोट सेवेच्या कोफुसांवाचेर ताका प्रस्न विचारलो. आपणाक परक्या वरी वागल्ल्याची खंत ताणें ह्या वेळार उक्तायली. दया कुछ तो गडबड है ची ही सुलूस न्हय मू. कशें आसा, एक फेरीबोट आसा. ही फेरीबोट्स बांदलेली आमचे रिवर नॅव्हिगेशन कळ्ळें न्ही. आनी तिचे आतां लॉन्च जाता, लोकार्पण जाता. ताचें इन्विटेशन म्हाका मार्मुगा पोर्ट ट्रस्ट आनी मँगलोर पोर्ट ट्रस्ट हांच्या संयुक्त म्हाका आपयता की ते लॉन्च करपा खातीर कळ्ळें न्ही. म्हणजे म्हजे चलयेचें जेन्ना कन्यादान करता, लग्न जाता तेन्ना म्हाका दुसऱ्या कडच्यान येता इन्विटेशन. दीस इज सरप्रायझींग कळ्ळें न्ही. दीस इज वॉट आय रेज विथ द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट दीस इज नॉट एक्सेप्टेबल. आय एम अ मिनिस्टर ऑफ दॅट. ओके. ऑल दॅट त्या डिपार्टमेंटाचो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स वता आनी ताजेर इंटरव्यू दिता की ती बोट कशी बांदली, कितें जाल्लें. सो वेन आय एम होल्डिंग अ डिपार्टमेंट एंड वेन आय एम अ मिनिस्टर and I am invited as a guest, and that too without maintaining the protocols. My name on the invitation is at the bottom, so I don't tolerate this. गोवा 365 खातीर शापोराच्यान समीप नार्वेकार. रेंव काडपी 2 गटात जाल्ल्या कोफुसांक लागून कुडचडे बाणसाय वाठारात फारपेट जाल्ल्यान हो विशय गोंयभर गाजलो. सरकार सांगता आमची सगळी कडेन नदर आसा, जाल्यार रेंव माफिया मेकळे सुटिल्ले आसात असो पर्यावरण मोगीचो आरोप. खर पावला उबारात पर्यावरण कार्यकर्ते मागतात. तुम पळयतात की जी रेंव काडटा सँड माफिया म्हणटात, सँडा खातीर खुबश्या लोकांक त्रास जालो खरो, आनीक त्रास जालाय बी आनी जाताय बी. फाटल्या दिसा तुमी पळयल्यात चवथीच्या दिसाकच कुडचड्यार हांगा एक शूट आवट जाले आनी तितून भितर सँड माफिया खातीर शूट आवट जाली रातचे. आनीक एकलो जो लेबर आसा वो मेलो, आनीक दुसरो जो आसा आजुनूय बांबोळी आयसीयूक आसा. तेजी जी हेल्थ आसा हे रिकवर जायत आसा. इतल्या हेजेर जाता सगळे कडेन सँड माफियाक सगळ्यांक स्ट्रिक्ट धरले आनी प्रत्येक कडेन रेड मारूच लागले. आमी सँड माफियाक ते नॉर्थाक या सावथा म्हणले जाल्यार तुगेले कुडचड्यार असले जाग्यार आसा काय म्हणून आज आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात चिचोणे गांवाक हांगाय बी सँड माफिया आसा आनी सँड काडून सँड माफिया गब्बर जाल्यात हें आज तांणी सांगले कडेन आसा. आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात ही जी साल्ट रिवर आसा ही व्हडली रिवर, ही धाकटी रिवर साकून साल्ट रिवरी मेळटा आनी ही कंप्लीट दर्या गेले कडेन आसा. हांगा सगल्यो न्हंयच्यो धडी ज्यो आसात ह्यो सगल्यो कोसळिल्ले कडेन आसात. कित्याक काय म्हणलें जाल्यार हो सँड काडून आनीक आज जे सांगले कडेन आसा त्या कथाक हांगा आज तुमकां दाखयता आमी की एक पायप जे मोटराक लावन हांगा सँड काडटात आनी ते पायप आजुनूय तशें आसा. जेन्ना हांगा बोवाळ जालो कुडचड्या वयलो तेन्ना हें सगळें बंद केलें आनी हांगा जी बोट आसली ही बोट खंय तरी नाद केले कडेन आसा. जशें जशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या कोताक ही बोट खंय तरी बुडोवन दवरले कडेन आसा. तेजी इन्क्वायरी जावची अशें म्हणून स्थानीक लोक मागतात. त्याच बरोबर गेल्ल्या वर्साक एक रेड मारली आनी त्या रेडीक मायन्स डिपार्टमेंटान हांगा एक बोटूय सीज केल्ली आनी केसूय रेजिस्टर केल्ली. आतां पळोवचें पडटलें ह्या केसीचे
फुडली खंय पावला आनी कितें जालें तें. सँड माफिया कितें आमी आयकताले जायते, पूण आमी सायलंट रावप म्हणजे एक आमचेर एक ती क्रिमिनल ऑफेन्स कशें म्हाजेरूच अशें. पूण जेन्ना हांवें आयकलें की कुडचड्यार सारक्या जाग्यार कितें एक शूटआवट जाल्लें आनी तेज्या उपरांत आनिकूय एक मॅटर जाणाव जे आयसीयून आसले जीएमसीन, तर हे व्हडले व्हडले मुद्दे, हे व्हडले माफिया धर तूं. हांव म्हणटा जेन्ना आमच्या गांवांनी धाकले माफिया आसा, ज्युनियर माफिया म्हणटा ताका, वो ट्रेनी माफिया म्हणलेले आसा, असले माफिया आमी गांवांनी तयार करतात काय कितें आमी विथ अ सायलन्स. जेन्ना म्हाका कळलें 2020 असलीच गोश्टी हांगा ही माफिया चलताली हांगा सँड मायनिंग, हे पळय ह्याच जाग्याचेर सँड मायनिंग करून हे पळय सगळ्यो धोळो बिळो सगळ्यो पिड्ड्यार करून उडयल्यात. हे पायपान तो सक्शन करतालो. म्हाजें कांय ना, जर तर गांवचे भुरगे, गांवचो लोक जर तर एक कायलीनी काडटा थोडी माती आपल्या गरजेक, हे आपल्या पोटाक थोडी काडटा, जाल्यार आय कॅन टर्न द नेल्सन जाय. पण ही पायपां घालून प्रोफेशनली इतली 12 इंचांची पायपां घालून ही माती सक्शन करून काडप, हे फक्त आपले स्वता पासत न्हू, हे बिझनेस आहा. सँड एक्सट्रॅक्शन लिगलायज करूया. रेव नासतना इतली कन्स्ट्रक्शनां कितें करून करूया. हांव सांगूंक सोदतां, रेव ना न्ही मेळना म्हूण सांगना, चोरी काडटात आनी 14 कोडे ऑफिसर्स, थोडे 14 पुलीस तांची बोर्सां भरून हे रेव आयज विकतात. पूण एक सरकाराक दोड्या मुखार दोतोरी मुखार वाडोवंक सोदता की जेन्ना रेव मेळना ते ताजो दर वाडयतात आनी ते वाडलोले केन्ना परतें सकयल देवना. तेन्ना हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां, जाता तितले बेगीन ज्यो सुवात्यो आसा न्हंयच्यो आनी आयज ते इलिगली काडटात आनी आमकां ते लिगली काडलोली जाय. गोवा 360 खातीर चिंचोन साकून रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसो. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पेडणे वाठारांतल्या हायवे वयल्यान धांवपी बसी, मागीर त्यो एसटी आसूं, कदंबा आसूं वा खाजगी, सर्व्हिस रोडांतल्यान भितर सरनात, देखून विद्यार्थ्यांचे हाल जातात. ते भायर तांच्या जिविताक धोकोय उप्रासला. आरटीओन गंभीरतायेन हाची दखल घेवची, पेडणे भोवजन महासंघान मागला. उमेश तळवणेकारान पेडण्यातल्या वचपी हायवे वयल्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधपाचो यत्न केलो. ताणें पेडणेच्या आरटीओ विभागाक निवेदन भेटयलां. हायवे आशिल्ल्यान वाहनां वेगात धांवतात. आदींच कितल्याशाच जाणांचो बळी ह्या रस्त्यान घेतला. वाहनाच्या वेगांचेर आरटीओचें नियंत्रण ना तें ताणें दवरचें. खास करून विद्यार्थ्यांची तरतूद करची, नाजाल्यार रस्तो आडोवपाची पाळी येतली. आयकात तांची शिटकावणी. हायवे हो नॅशनल हायवे, व्हडले स्पिडीनूच गाडयो येतात थंय. पब्लिकांक जेन्ना सर्वीस रस्ते दिता पळय सरकार, ते बी सारके हेंच्यांनी करूंक ना. आमी सदांच आंदोलनां करता. आयज 15 लोक आमच्या एक्सिडेंटान पिड्ड्यार जाल्यात. आयची भुरगीं घरा कडल्यान काय खावन येनात, 2-3 ती उपाशी पोटार 2-2 किलोमिटर बशी खातीर वता. जाल्यार हे आरटीओ हे ट्रॅफिक पुलीस लोकांक तालां घेवन सरकारची तुजेरी भरता, तेचो पयलीं हांव निशेध करता. हांच्यांनी आपली ड्युटी करपाक नाका, ती कोण करतलो, कोणी उलोवपाचें. आनी लोकांकय हांव एक हे करता, हे जे नालायकगिरी करणाऱ्या सरकाराक जर परत परत मतां घालून सत्तेर बसयतात, जाल्यार आपल्या फॅमिलीची वाट लायतले. हे कोणी तरी पेडण्यान चळवळ करपाची गरज आसा, ती हांवें मशाल पेडण्यान हातीन घेतल्या. आमचो ट्रान्सपोर्ट असिस्टंट डायरेक्टर आसा कारापुरकर, ताका हांव आयज मेळ्ळा की जे प्रायवेट बसीस आसा, जावं एसटीस आसा, जावं कदंबा आसा, हे सर्वीस रस्त्यान वचना, ते स्ट्रेट हायवेन वयता. आनी जी आतां आंबे कॉलेजची भुरगीं आसा, ती 100-200, 500 भुरगीं येदो व्हडलो हायवे क्रॉस करून देंपारच्या 2-3 ते हायवेक उबी रावता. एक जर स्पीड व्हडली हायवे आसल्या कारणान थंय जर ब्रेक फेल जाले, अन्य प्रकार घडले, जाल्यार व्हडलो इन्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. पण तेचेर फोकसींग करपाक हांव आज डायरेक्टराक मेळ्ळा. तांच्यांनी ऑफिसान हांगा बसच्या पयलीं रोड सेफ्टी करपाचो, कित्याक जो हायवे जाला ताका डायवर्जन ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी कांय धरूंक ना आनी आरटीओ खंयच त्या रोडाक दिसना. आनी हेची जी मक्तेगिरी जी प्रायवेट बसींची आसा ती वाडल्यात.
तेणे करून हांवें ताका दुसरो एक मुद्दो घातला, जे महाराष्ट्रांतले एसटी येता ते हांगासर बस स्टँडार येयनात, ते हांगासर मालप्या बी देंवयता आनी लोकांक धुकलून घालतात. अशा पद्दतीचे जे गोश्टी घडल्यात ते तेणी महाराष्ट्राचे जे RTO आसा ते लेटर करपाचे, आमच्या सरकारा कडेन मागणी करपाची. ह्या गोश्टींचो म्हाका तेणी पूर्ण पाठिंबो दिवन आपूण तेचेर लक्ष घातलो आणि ते बेगींतल्या बेगीन करून घेतलो अशें म्हाका कारापुरकारान सांगलां. आणि त्या हेका जर तो अपयशी ठरलो जाल्यार पेडण्यातले लोकांक घेवन म्हाका कायदो हातीन घेवन ते बशी डायवर्ट करतलो. इतले जावं ह्या माध्यमांसून लोकां पर्यंत सांगता. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार. फिफा अंडर-17 बायलां वर्ल्ड कपाच्या दुसऱ्या दिसा चीनान दोनूय कडल्या फेरी ओव्हरटायम पॉवर प्लेत मेक्सिकोचेर 2-1 अशी मात केली. पळयात पुराय बातमी. फिफा अंडर-17 बायला वर्ल्ड कपात ग्रुप सीच्या चीन आणि मेक्सिको हांचे मदीं अटीतटीचें झूज रंगलें. चीनान 49व्या मिनटाक 1-0 अशी आघाडी घेतली. आशियाई देशान उपरांत आनीक 1 गोल करून 2-0 अशी बरोबरी साधली. मात सामन्याचे निमणे कडेन कांय मिनटांनीच मेक्सिकोन गोल करून गोलीत उडोवपाक न्हयकार दिल्ल्यान निमण्यो धांवड्यांचो आंकडो 2-1 असो जालो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. फुडलो सप्तकभर पावस पडटलो. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. गोंयकारांक 14 तारखेक मेरेन येल्लो अलर्टाची शिटकावणी दिल्या. पावस कांय दीस मुक्काम करतलोच. त्याच बरोबर कांय कडेन धुकें पळोवपाक मेळटलें. सांजवेळार वारें गळटलें. कांय कडेन विजूय पडूं येता. हवामान विभागान लोकांनी ह्या काळात सादुरताय बाळगुची अशी सुचोवणी दिल्या. चडाव तापमान 31 जाल्यार उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरतलें. शुक्रार मेरेन गडगडाचो पावस. बुधवारा जोगला आनी गडगड. बुधवारा चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक बुधवारा खातीर विशेष सुचोवणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 विथ इनपूट फ्रॉम IMD. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.